स्टार्ट कर. बाप्पा तुझा आवाज नसतो. ऐकू येता न्हू? होय स्टार्ट कर. हा ठीक आहे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाला बाप्पा मोगाला जेसू मोगाला पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गां मोहिमा आनी दिन वाजतिता ह्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत आमकां सगळ्यांक राखल्या सांबाळल्या पासत. बाप्पा तूं आमचो इतलो मोग करता की आमचो एकलोचो पर्यान इबाड जाल्लो तुका नाका. तुवें आमकां हांगा एकठांय केल्यान तूं म्हूण बाप्पा तुका आर्गां दिता. बाप्पा आमी तुजे उतरा वरवीं आदलें जिवीत सोडून आमच्या जिवितान न्हवसरून आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फाव कर. आजच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा तर हांव तुमकां अशी जीत दितलो आनी जानवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या दुस्माना कडेन जावचें ना. तर हेंच मनान दवरून हांव मागतां बाप्पा हे आमचें सेशन तुज्या पवित्र आत्म्यान भरलोलें कर. तूं बाप्पा आमच्या लागीं तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी उलय हें हांव मागणें करतां तुज्या एकल्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आमेन. आमेन आमेन Amen. 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 Praise God. Arkan Jesus. Mohiman Jesus. This. Testimony hai. Praise God. Thank you, Jesus. Hai na sang baku. Praise God. मगे सांगता सांगितलं सॉल पॅनलाचे पतून सांगता आणि तुम्ही ऐकलं पण पतून सांगता. ओके सो आम्ही ट्रॅव्हल जाताली. ओके आणि ट्रॅव्हल जाली सगळे बरे भाशेन जालें आणि आम्ही बोंबय पावले तशें आम्ही हॉटेलां रावली आणि मागीर चेकआउट केलें आणि आतां गोंया वचपाक फ्लायटीचेर गेल्या ती एअर इंडिया ते सांगपा लागले आमकां सॉरी तुगे नांव सिस्टमान ना म्हण. हांवें म्हणलें तूं कितें म्हणटा सिस्टमान ना म्हणल्यार कितें ना तुगे नांव ना जाल्यार म्हज्या ट्रॅव्हल जावपाक जायना म्हणजे मुकोडे टिकेट ना. हांवें म्हणलें हा टिकेट ना मुको ईमेल आहा म्हणलें कन्फर्मड म्हूण. सो एनीवे ताकाय पासेंस नासलोलें मुको उलोवपाक आनी हांवूय कसो जाल्यार म्हाकाय पासेंस ना ताका उलोवपाक. सो हांवें म्हणलें आतां कितें कर म्हणटा तो म्हणपा लागलो आनी टिकेट काड. ती टिकेट काडपाक मुको पयशे नाय. हांवें काडूय घेतलो ना मुको कांय ना आतां. सो हांवें म्हणलें आतां मागीर मातशें पॅनीक जाता न्ही आतां कितू गो जाला 9 जालीं 9 फ्लायटी आमी 7 गेले. सो हांवें म्हणलें आतां कितें करूं तो म्हाका म्हणटा कांय करपा जायना टिकेट काड नाजाल्यार तूं तुगे प्रिवियस एअरलायनाक उलय कोण तुका ईमेल धाडटी. सो हांव प्रिवियस एअरलायन आहा ताका वचून उलयलें आनी तो म्हणपा लागलो तूं आहा थिंगा राव आपूण येता. सो तो येयलो आनी हांव जेन्ना मातशें म्यूट करतां. सो तो येयलो आनी तो म्हजे वयल्यान चलून गेलो म्हणजे ताणें ईमेल बी चोयली हांवें दाखयली ती आनी तो म्हणपा लागलो अशें करून कितें करून जाता बडा करून केलो तो गेलो. आतां म्हाका आतां हांव एंग्शियस जाता कितें हो मुगे आहा तो 91 year old एंग्शियस जाता आनी उलयता उतरां चोयलां आतां आनी घरा पावनाय आमी चोयलां हें जायना आमी. सो ताका सांगिल्लें चोय आनी तें हांव आयकोतां सारकें. ताका सांगिल्लें तूं चल थिंग बस कुशी बस आनी हांव आपयता तेदो तूं यो ताज्या पयलो तूं म्हाका चोय नाका पासून. एनीवे आनी हांव आतां डेस्काचेर वचून अशें करून उबो रावलो आनी म्हणलें लॉर्ड तूं म्हाका केन्ना भिकान म्हूण दवरपाना आनी हांव जाणा म्हज्या पयलीं तुवें वचून मावंटन सगळें क्लियर केलें. सो आतां हें प्रॉब्लम तुकोडे स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन दोज पीपल एंड योर फेवर इज अपॉन मी. सो आय एम नॉट गोइंग टू वरी आय एम नॉट गोइंग टू बी एंग्शियस. आनी हांव सारकें रेस्टफुली म्हगे तकली अशें करून घेवन हांव आतां डेस्काचेर रावन ताका चोयतां तो कितें कोत्तो एअर इंडिया मॅनेजर तो आनी हांव आहाय आतां ते सगळे गेले आमकां सोडून. एनीवे सो तो अशें करून चोयता म्हाका आनी म्हणजे तो ही इज अ नॉन बिलिवर. तो आनी मातशें रावन कोणा सांगो तो आयकलां हांवें ए बायले आपूण हेल्प कोत म्हूण. वाव म्हाका अशें म्हणलें हांव गी रावलें आं. मागीर आनी मातशें रावन ताणें 2 बोर्डींग पास काडले आनी मुकोडे दिले. म्हणलें प्रेज गॉड
आनी हांव मुगे चोय म्हाका भितरल्या भितर सारकी खुशालकाय जाता देव कोत्ता तें चोवपाक तेजे वरवीं ओके आनी हांव म्हणटा आय लव यू थँक्यू सो मच गॉड ब्लेस यू हे भाशेन म्हणटा मागीर मुगेलो टायम जालो म्हाका चॅक इन आतां म्हाका टायम जालो चॅक इन करपाक चॅक इन केलो ना सो एनीवे हांवें ताका सांगिल्लें बाबा म्हाका टायम जालो चॅक इन करपाक मातशें कोणा बरें वयचें तें म्हाका सांगू कित्याक लायन आसत न्ही व्हडली सो तो म्हणपा लागलो त्या कावंटराक सामको कॉर्नराक कावंटर दाखयलो ताणें आनी हांव थिंग वयता म्हणल्यार हो म्हजे फाटाफाट हो आपूण येयलो एक बॅग गायलें 2 बॅग गायलीं मुको आतां हँड लागेज उरली ती बी तो गायली सगलीं मुगे बॅगां चॅक इन केलीं ओवर हें केलें आनी तीं चेडवां आहाय तीं चोयताय ताका अशें कोन्न तूं कितें कोत्ता म्हणल्या भशेन एनीवे आय सेड रियली यू नो आय फील लायक just hugging you and I thank you so much God bless you and I'm going to pray for you e bhashen haंव ताका उलयतां तो आतां हिंदू anyway so तो म्हणपा लागलो give me a high five दिलो आनी आमी बरे भशेन येयलीं आतां हांव मुरगोडटां कित्याक हांव प्रिन्सेस न्ही सो आय एम वेरी हॅपी वॉट गॉड हॅज डन फॉर मी चोय ते दुस्मान जाता दुस्मान कुसड जालो सो कितें जालें आमी गोंय पावलीं आनी मुगेलें एक बॅग बोमय उरलें सो चोयता म्हाका चाडोवपा लागलो आतां सो मुगे बॅग बोमय उरलें आनी मागीर हांव म्हणटा वाव सो तोरी दॅट पीस तो शांती हांवें सांबाळलो ती उरली म्हजे बरोबर सो ती म्हणपा लागली मॅम युअर बॅग इज इन बॉम्बे तांकां कितें तरी मेळ्ळां सिक्युरिटी कित्याक ती हँडबॅग न्ही आतां कितें मेळ्ळें म्हूण कोण जाणो कांय नासलो तितूं सो ती बॅग उरलो म्हणपा लागली हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम एज लॉंग एज आय डोंट हॅव टू कम टू दी एअरपोर्ट पोतून एअरपोर्टार म्हाका येवपा नाका तें बॅग व्हरपाक आनी दुसरें म्हणलें तूं म्हाका जाल म्हणटरी म्हाका कॉल कर सो हांव म्हणटा इट्स गूड सगलें जालें सारकें आफ्टर सम टायम तेणें म्हाका 2000 रुपया दिले हातीं म्हज्या एज अ कंपेन्सेशन हांवें म्हणलें प्रेज गॉड ते पयशे काडले टॅक्सी दिले सी हाव गॉड इज घार गेल्या 2 दिसांनी मुगे बॅग मेळ्ळें बट हांव म्हाका इतलें हें जालें कित्याक चोय आम तर उतर नासलोलें आमचे भितर आय वूड हॅव बीन एजिटेटेड एंग्शियस वरीड वॉट एम आय गोइंग टू डू आनी हांव ताका उतर काडटालो भायर वॉट द हेल आर यू टेलिंग मी हें कितें तें कितें अशें करून ताका हांव उतर काडटालो आय वॉज काम आनी आय सेड वॉट यू वॉन्ट मी टू डू नाव आनी कितें मुगे प्रॉब्लम आसलो ते तागे प्रॉब्लम न्ही पूण ताकाच करपा जायनासलो तें मुगे देवान म्हाका कोन्न दाखयलें सो एवरीथींग वर्कड पीसफुली आनी हय हे भाशेन दीस इज वॉट मुगे देवान केलें म्हाका आनी कितें घरांत तूं भायर सोदता जाणा हांव म्हाका म्हणजे हेवी हार्ट जाता न्ही मनशाकू ते भाशेन भायर सरलें हांव एअरक्राफ्टा म्हाका एकली बायल मेळ्ळी फ्रॉम न्यूझिलंड ती येयलोली आनी ती चोय देव कितें करून मनशां धाडटा तो ती बायल उलोवपा लागली देवागे खबर आनी कितें जालें ती म्हजे बगले तिगे सीट आसलोलें सो ती म्हाका म्हणपा लागली कीप एन आय ऑन माय बॅग आय एम जस्ट गोइंग टू द टॉयलेट आय कमांड कीप एन आय ऑन माय बॅग आय एम गोइंग टू द टॉयलेट आतां ती सिटाचेर बसलो ना ती म्हाका ओळखना पूण ती म्हाका सांगता चोय फर्स्ट सायट देवागे भुरग्यांगे नोदोर सो ती टॉयलेटा येयली आनी म्हजे फुडें बसयली फर्स्ट सेंटन्स वी सेड praise God, you know, let's have a good flight and कितें करून start केलें and ultimately we started talking about God. So I realized ती breast cancer जालोलो तिका. She is a survivor of a breast cancer. आनी ती देवागे उतर उलोवपा फाट सरना. So हे भाशेन आमी उलोयत रावलीं and our journey became a journey of testimonies. You know, देवान म्हजे पासत कितें केलां देवान तुजे पासत कितें केलां देव आमकां कितें करून उजार कोत्ता सो तें आनी एक आनी मागीर एकमुका तेणें मुको फोन मुगे वयर हितू आसलोलो बॉक्सान सो हांवें तिका मुगे नंबर दिलो आय डोंट नो इफ शी डिडंट सेव सो शी डिडंट गेट बॅक टू मी वॉट एवर बट देवान मनशां धाडलो आपणा खबर उलोवपा आख्खी जर्नी यू नो सो तें एक आर्गां जेजूक दुसरें म्हणल्यार कितें जालें वो आमगे धाकलो सैनीक एलस्टन येयलो गोंयां आनी तो गोंय आसलोलो
आनी हांवें म्हणलें आतां म्हाका तो पयले पाट मेळटा, आमी मेळटलीं एकमुखांनी, मेळून केसो फायदो. सो आमी ताका उजार करपा जाता देवागे उतर तेजे तोंडांतल्यान भायर सरता दुसरें आयकूंक. सो हांवें म्हणलें आमगे फुरसाको करया, आमगे फुरीस म्हणल्यार धाकलेशें. सो फुरसाको करया आनी थिंग सगळें मायक बी हा नो प्रॉब्लम. आनी आमगे वाड्या वयल्या लोकां प्रिपेर केलो, त्यो बायलो आहाय तांकां ऑर्गनायज करया मुगो, तुमी कोणाकूय सांगाय आनी कितें सगळें रेडी केलें. आतां आमगे हांवें चोय धाकलें चिंतिल्लें फुरसाकोडे एनीवे, पूण तो फुरीस आमगे न्ही, आमगे वाड्या वयलो आमगे फुरीस आमी काडटा. एनीवे मागीर म्हाका एक आवाज म्हणटा, तुवें फादराक सांगिलां तुज्या हे भाशेन करपा जायना फुरसाकोडे, तूं वचून फादराक उलयलो तूं. दुसरे दिसा मिसा वयता जाणो हांवें फादराक म्हणलें, फादर तो धाकलो भुरगो रे देवागे उतर दिवपा येता, हांव ताका आमगे फुरसाकोडे हाडटा अमके दिसाक 14th November हांव ताका हाडटा. आनी म्हणलें तूं तो पवित्र आत्मा ताजे वरवीं उलयता आनी कितें. सो तो म्हणपा लागलो जाल्यार थिंग कितें हाडटा गो ताका, चिल्ड्रन्स डे करया, इगोर्जी हाड मुगो ताका. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आतां आमकां टायम ना, ही खबर जाल्यार थर्सडे आनी फादर म्हाका सांगत तो फ्रायडे करपाक. सो आमी थर्सडे उलयलें, फ्रायडे ही ट्रॅवल जाताय दोगांय, मामी आनी तो. सो म्हाका कॉन्टेक्ट ना सो हांवें म्हणलें बरें तशें करया फादर, कितें करया बारायर करया आनी कितें सॉल्व केलें. आनी आतां हांव चोय तितू मुगे एडिशन जाता आतां. बरें मागीर हांवें प्लॅन केला आतां दुसरे मीस काबार करया आनी भुरग्यांक दोतनी जाग्यार हें शिकोया, एकताक उलोवपा लाया. तें जालें. हांव सकाळसून सगळे फ्लायर बी धाडलो, ते फादरा धाडलो. तो म्हणपा लागलो तशें कोनाका नाका, ताणें मिसा अनावन्स केलें ऑलरेडी. तिसरी मीस जाली म्हणटरी थिंग करया. तिसरी मीस आमगेलें इंग्लीश मीस 9:30. सो हांवें म्हणलें हाय सायबा हें आनी कितें कोन्न जातोलें. एनीवे सो पोत्तून फादरा बरोबर गेलें. फादर म्हणलें कितें कोन्न जातोलें, 2-3 नास्तो आमी करया मरे तें. नाका नाका तूं मुगे आयक म्हणपा लागलो, आपूण सांगत तशें कर, आपूण सगलें आय वील टेक इट अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, एवरीथींग इज गोइंग टू बी ओके. हांवें सांगलें बरें भुरग्यांक कितें खावपा दिया, चिल्ड्रन्स डे न्ही. सो हांवें सँडवीच आनी च्या ऑर्डर केली आनी बरें कोन्न जालें. दुसरें मीस जालें, इगोर्जी आपयलें ताणें भुरग्यांक. सो भुरग्यांनी एक्स्ट्रा एफर्ट केलो. तिसरी मीस जाली म्हणटरी अरावंड 10-15 they came to the church and everything was so beautiful, so wonderful. मागीर चोय फादर हाडल्यार रावन आयकोता. तो मुखार येवन फादरान म्हणलें, फादर जावपा आमकां थियोलॉजी शिकपा पडटा, पूण येदो असो भुरगो तूं पवित्र आत्म्या वरवीं उलयता तो आयकून आपणागे मन सामकें बदल्लें. So that was good thing, and really the Holy Spirit on सगळें कंट्रोल केलें. He made it really beautiful. So जालें. आतां संडे जालो. आतां हांव म्हणटा फादर हांवें ट्युजडे बूक केलो न्ही रे तें फुरसाकोडे, हॉलांक वचचें म्हणलें. इगोर्जी हॉलांक वचचें. तो म्हणपा लागलो बूक हें कर, हॉलांक कर. आतां ताणें चोयलें न्ही त्या भुरग्याकू, हॉलांक कर म्हणपा लागलो. आमगे इगोर्जी रेजिडन्सा हाटल्यान धाकलीशीं हॉलां आहाय, सो थिंग कर म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें बरें. आतां तें अरेंजमेंट करपाक तें मुगे सेशन जालें. फादरान आपणागे केलें, तें मुगे सेशन जालें. ओके बरें, तें पोत्तून लिंक आयलें ताका आनी सगळें आमी आतां हॉलांक कोत्ताय. तांकां सगळें हांवें सांगिल्लें मायक हाडून घाले, ये मायक घाले, प्रेज एंड वर्शीप करपाक सांगिल्लें. दॅट पर्टिक्युलर डे ट्युजडे मॉर्निंग फादर मिसार म्हजें नांव काडटा आनी सांगत म्हाका आमी हॉलांक आनी कोच्ची न्ही, तें इगोर्जीन तूं करया. प्रेज गॉड. सो हांवें म्हणलें होली स्पिरीट, एन म्हाका खरें खुशालकाय जाली जाणो, कित्याक म्हजें नांव काडलें, म्हजें नांव येयलें म्हूण न्ही, पूण तें उतर इगोर्जी भितर सरलें म्हूण. तें उतर फादरी तोंडांतल्यान, पादिग्रा तोंडांतल्यान इगोर्जी भितर हाडलें म्हूण तें उतर. आनी त्या भुरग्यान तें उतर गाजोयलें ते इगोर्जींत. लोकां कितें जालें, लोकां उक्ती जालें तें उतर. सो तें एक म्हाका एकदम हें जालें, कितें आमी येदेशें करूं सोदताय. पुरीस चिंतलो हांवें येदोसो, पूण 2 पाटी इगोर्जी भितर सरलें उतर. एंड सो ताका लागून हांव देवा अर्घ दितां आनी देवा वाखाणटां. हे भाशेन आमी तेगे उतर करपा रेडी जाताय ते जाणो.
तो आमकां खुंयच्यान कोण उजार कोत्ता आनी खुंयच्यान कोण आमकां हें कोत्ता आनी लोकांगे हें जालें अरे वाव हे भाशेन जातात आनी तो कितकोन उलयलो पावर ऑफ वर्ड्स आमगे उतरां कितकोन आमकां एक पाट रिसीव कोत्ताय आमगे उतरां आमकां कितकोन आमकां त्रासां घालताय हे भाशेन उलयलो आनी तें प्रॅक्टिकल न्ही विलेजी हें सो तें सांगपा सोदिता आनी देवा एकदम आर्ग दिवपा सोदिता कित्याक आमी देवागे उतर आयकताय देवागे उतर पाडूं सोदताय देवागे उतरा प्रमाणे जियोवपा सोदताय जेजू भाशेन आमगे लायफ करपा सोदताय पूण आमगे उणेपण जाता न्हू पवित्र आत्मो टेक ओवर कोत्ता पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता पवित्र आत्मो आमकां गोठाय दिता पवित्र आत्मो आमगे मन आपणा बोगले ओत्ता आपणा he does everything for us and he makes us so close to him so ते भाशेन म्हाका जालें मुगे एक्सपिरियन्स आनी म्हाका एकदम हें जालें कित्याक देवान चोय आतां हांव गेलो हांव स्ट्रेंजर थिंगा फादर म्हाका ओळखना सो ताच्या म्हणपा जालें हें आसूं नाका हें कितें हांव आनी कोणू म्हूण बट हांवें पवित्र आत्म्यान म्हणलें यो बारबो उलय आतां कोडे मीस काबां जालें आनी कॅज्युअली म्हणलें म्हाका गरज नासलोली ताका विचारपाक कित्याक हांव क्वायटली फुरसाको करून जातालें मागीर कितें म्हणटा तें म्हूण दी म्हूण पूण विचारलो हारा एक फारा 2 बोकी एक दीस प्लॅन केलो तो 2 दीस मेळ्ळे चोयलां तो सोदांच आपणागे शुभेच कोत्ता आनी आपणागे वाडोयता चडोयता आपणागे उतोर आपणागे मोग दुसरे आमची पासत प्रेज गॉड सो ही मुगी टेस्टिमनी थँक यू जीसस Jesu कारगम praise God. प्रेज गॉड आनी कोण हा प्रेज जीसस आनी एक आहलो मुगेली हा सो एक दीस कितें जालें ही आतां गार्गेल म्हणटरी सगळें काम करपा पडटाय हांव PWD ऑफिसान गेलां न्ही हांव बरें तें मुगे नांव कितें चेंज करपाचें एक कितें मिस्टेक जालोली तें नांव चेंज करपा म्हूण सोगलें पेपर वर्क घेवन सोगलें प्लॅन घेवन तांकां दिवपा गेलें आनी दिलें तांकोडे आनी तांकां सांगिल्लें बाय म्हाका मातशें एक्नॉलेजमेंट दियाय हो रिसिव्ड म्हूण दियाय हांव ना जाल्यार कोणूय येता ताका बऱ्या पडपा म्हूण सो हांव काडलें न्ही ताणें म्हाका बरें सगलें एक्नॉलेजमेंट दिलो ऑफिशियल रिसीव म्हूण आनी हांवें कितें केलें हेल्मेट घायलें जॅकेट घायली चाय घेतली आनी तो पेपर थिंगा सोडलो आनी हांव मोटरसायकलीचेर येयलो सो आय डिडंट रियलायज तो पेपर हांवें मुगे तसल्यो खबरो आय डिडंट रियलायज तो पेपर हांवें भितर घायलो ना म्हूण मुगे बॅगां आतां म्हाकाय उगडासना हांव ते वता बरार घार येयला न्ही आतां हांव सुसेगाद जियेतां आफ्टर 2 वीक्स हांवें म्हणलें अरे थिंग वचून चेस करपा जाय तें चोवपा जाय आसलोलें तेदो हांव सोदपा लागून तो सोगले पेपर आनी म्हाका कशें मेळनाय आतां मोटरान चोयता सोगल्या म्हाका कशें मेळना पेपर आतां म्हणलें हालें हांव सकाळ फुडें आनी सांगपा जायना घराको मुगे फॅमिली आहा तांकां सांगल्यार तो म्हणटा तुगेल्यो तसल्यो खबरो सो हांव काडलें न्ही दुसऱ्या दिसा ते ऑफिसान गेलें आनी म्हणलें सॉरी म्हाका मातशें हेल्प कोराय गो बाय अमके दिसा येयलो हांव डेट बी घेतली आनी अमके दिसा येयलो ते म्हणपा मॅडम तूं ती आपणाक कोळ्ळो म्हणपा लागलें कोणू पूण एक बायल येवन गेली म्हूण हिंगा तुगे पेपर काडून आपण गोंयतां गायल म्हणपा लागलो आय सेड प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी सारके टियर्स जस्ट रोल्ड इन माय आयज दूख बायजोली सारकी म्हणलें तूं म्हाका तेंच तूं मुगेलें सांडपा पासून दिना सो एंड दे सॉ मी दे सॉ दॅट आय वॉज जस्ट सो दीस एनीवे सो ते म्हणपा लागलीं नो 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 आमी जाणा आसलोलीं म्हणपा लागलीं कोण पूण येतो म्हूण आनी हांवें म्हणलें थँक यू सो मच मागीर या सो ते म्हणपा लागले हे भाशेन कित्याक हांवें म्हणलें ना ना हांव जाण म्हणलें जो कोण मुगे देव हांव सर्व करतां तो म्हाका केन्ना उणें जावपा दिना आतां हें सांडलोलें आनी हांव सोदतां म्हणलें 2 दीस मातशें सोदील म्हणलें आनी आतां हांव तुमकां मेळपा येयलें म्हणलें आतां चोय मुगे काम जालें म्हूण सांगलें सो प्रेज गॉड तेंच प्रेज जीसस सो ती आनी एक वाकाणणी Luke 8:17 isn't it 8:17 or 10:17 8:17 8:17 yeah कित सांडील ते लायट उजवाडा येईल बगोर रावना म्हण प्रेज जीसस थँक यू जीसस Jesus Jesu कारगम thank you Jesus प्रेज गॉड
आणि कोण आहा? हॅलो आम्ही 100 जण आहे. प्रेज 100 जण आहे आम्ही. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. ओके कित करूया? कोण आहा आनीकू? प्रेज जीसस. हॅलो कित करूया बाय? कमेंट्स करूया न्ही? होय, कमेंट्स करूया सिस्टर. ओके प्रेज जीसस. सो आज आम्ही बरो एक धाकलोसो टॉपिक करूया. होली स्पिरिट उजार करतो आणि मुझ मनान टॉपिक येयलो. आम्ही देवागे उतर शिकपा येताय न्ही ते देवागे उतरा वरवीं उलोवया. सो आम्ही येताय आणि आम्ही शिकताय आणि आम्ही आयकताय आणि आम्ही जाणोय ते देवागे उतरा बले पयले आमी वचनासलो न्ही. आमी कोची वयताली पयले आमी देवागे उतर आयकपाक वचनासलो. ते उतर आयकलो तशें आमची भितर ती कीट आहा ती लायट जाली आणि ते सारको उजवाड आमगे जिवितां बोल्लो. सो पयले स्क्रिप्चर आमी घेया जॉन 15:7. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. सो आणि होरे देवागे उतर सोगले आमी सोगले जाणोय आमी सोगले तेच बोटी हाय. पयले आमी कांय ओळख नासलोली आती ओळख येयली आणि दिसा दिसपट्टीन एवरी डे एवरी मोमेंट आमगे जिवीत उजवाडीत जालें. मन उजवाडीत जालें. तो काडूक आमचे सल्लो पयस गेलो. वाच बाय. तुम्ही म्हजे सवे रिगून रावशात आणि म्हजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आणि तुमकां तें घडटलें. राव 1 मिनिट बाय. अजलिना टेस्टिमनी आहा आसतली. अजलिना हें करूया. Yes, sister. Yeah, Praise बाय. God. Hi. Praise God. Yeah. Come back. I delivered baby boy very safely. Arkanche Very Suk. gracefully. Praise Jesus. Praise Thank you, God. Jesus. Praise God. Yeah, praise God. सगळे बरं अशी आता ते sister. Garili? ओय गारेली काल मेरे डिस्चार्ज. माहिती जॉन्डिस बिंडिस गेली. ओय पाया काय पडला माटोयली. काय ना. Praise God. Thank you, Yeah. Jesus. Keep thanking and praising God because that boy is not yours. He is a prophet given to you. Yes. Don't worry about anything. When something happens, bind and cast everything. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. झाले आणि किती हा? ना sister. जैसे ना कोई दो थिंग ऐकपाक. Praise God. ओय yeah. Okay, बाय गाल को स्क्रिप्चर. होय घाता. So John 15:7 उलयताली आमी. तुम्ही म्हजे सवे रिगून रावशात आणि म्हजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आणि तुमकां तें घडटलें. इंग्लिशीनूय आहा तें you ask whatever you wish and it shall be done unto you. So ही कितें फ्री खबर न्ही आमकां म्हणजे सवाय डिस्काउंट ना हेचेर. एक बाय गेट वन फ्री तें ना. हे तुका फ्री. तुका जाय तें माग म्हणटा देव. तें तुका घडटलें. तें तुमकां घडटलें. मागत तें तुका मेळटलें. सो तुका जाय तें माग. तूं हें माग. तूं एक बाब माग. एक बाय माग. हे भाशेन सांगना. तूं मागत तितलें तुका मेळटलें. पूण कंडिशन तूं म्हजे सवे रिगून राव आणि म्हजे उतर तुजे सवे रिगून रावतीत जाल्यार. सो तेगे उतर तर आमको ना जाल्यार आमी एम्प्टी. आनी तेगे उतर आमचे भितर आहा जाल्यार आमकां सगळें मेळटा तें
आतां आमी खूंय एक गेली एक मुवी गेली आमकां टिकेट काडपा पडटा एक कितें बूक केलें आमकां तें पे करपा पडटा हय न्ही हय ओके सिस्टर वरवीं तो म्हणटा आमकां सगळें फ्री एब्सोल्युटली फ्री आनी कांयच उणें ना आनी कितें कंडिशन ना कंडिशन फकत आमी तें उतर जाण जावपा जाय त्या उतरा वरवीं आमी जाण जावपा जाय आमी कोण तीं त्या उतरा वरवीं आमच्या कितें घेवपा जाता तें सो तें उतर आमचे भितर आमकां सगळें हे भाशेन जालां तें उतर आमचे भितर नासलोलें पयलें आमी थिंग बसून भीक मागतालीं देवा म्हाका हें कोर हें मुगे काम कोर हें म्हाका दी 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 म्हणटालीं आमी वय ना हय सिस्टर प्रेज गॉड सगळें हें नोयेन कोत्तालीं 8 नोयेना 10 नोयेना 12 नोयेना म्हयनोभर नोयेना कोत्तालीं सगळें पूण तें उतरां आमकां इल्लीशी समजिकाय मेळ्ळी आमी भितर गेलीं आनी जाण जावपा गेलीं आनी जाण जावपा गेलीं आनी आतां आमी जाणोय आमी कोण तीं आमी जाणोय आमी ऑर्डिनरी म्हूण आमी जाणोय आमकां देवान कितें दवरलें तें आमगे रिवॉर्ड कितें आमगे इनाम कितें तो आमी जाणोय आनी फकत ते उतरा वरवीं आमकां कितू बेसांवां मेळटाय तीं आमी जाणोय फुकट ताका कांय रेस्ट्रिक्शन ना वय ना हय सिस्टर प्रेज गॉड प्रेज गॉड आतां आमी साम स्तोत्र घालूं जाता बाये ना सिस्टर वाचयता ओके साम 119 105 सो हे एक उतर चोय सगळें ते उतराचें आहा सगळें आनी आमगे ऑजलीन बाय पासून चोय कितें कोण तें उतर घेवन तें सामकें घट रावलें सारकें त्या उतराचें आलोय नासतो ते उतराक घट रावलें आनी ते उतरान ताका जोयत दिलें खूंय कांय जायनासलो त्या उतरा वरवीं ताका जोयत मेळ्ळें आमेन प्रेज गॉड वाच बाय म्हज्या पावलांक तुझे उतर उबारलोलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो प्रेज गॉड प्रेज गॉड आतां आनी खूंय हें रेवलेशन म्हाका आनी खूंय मेळ्ळें म्हाका उगडास जायना खूंय म्हूण तो लॅम्प म्हणटाय तो लांपी हांव चोय पळयलो लांपी आहलो तो न्ही हय 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 ताजी उजवाड सगल्या पडना न्ही ना इदोस लॅम्प म्हणटात इल्लोसो जाता आनी मागीर तो लांपी हांव घेवन तूं चलोत जाल्यार तुका तो इल्लीशी वाट दाखयता आनी मुखार वयता तितली आनी वाट दाखयता वय ना हय हय प्रेज गॉड हिंग रावन सगळी लायट पडटे भाशेन पडना तो तूं मुखार स्टेप मार तितली ती लायट तुका दाखयता तो मुखार डिस्टन्स कवर करता मुखार डिस्टन्स कवर करता सगळें डिस्टन्स बारबो कवर करना तुगे पावलां वाट जाय तितली तो दाखयता दिवो ना सो ते भाशेन आमकां देवागे उतर ते भाशेन वाट दाखयता आमगे जिवितां जाय ती वाट तें उतर आमकां दाखयता आनी तें उतर आमकां आनी मुखार व्हरता उजवाड दाखयता आनी मुखार व्हरता आमगे पावलांची वाट जाता आनी त्या उजवाडा वरवीं आमी मुखार पावताय ते उतरां डीप पावताय ते उतरां उजवाडा पावताय वय ना आनी तें उतर आमगे जिवीत सामकें बदलता उजवाड जाता ते उतरां आमकां आनी कांयच ना पूण उजवाड सो आनी एक हें उलयता आसतना आनी एक कितें जालें दाविदाच्या पुता आय थिंक इट इज मार्क चॅप्टर 10 आय थिंक मार्क चॅप्टर 10 वर्स 47 दिसता म्हाका तो सो तो म्हणटा दाविदाच्या सन ऑफ डेविड हॅव मर्सी ऑन मी सो हो एक मनीस आहलोलो तो मागीर सदां कुड्ड म्हणतो चोय आं मार्क जेजू ते सायडी पास जातालो आनी हो मनीस म्हणटालो चोय वाच नाझारेतकार जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हूण आयकोतूच तो ओशी बोब मारूंक लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर मागीर सकल सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर जेजू थांबलो
ताणे तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशें आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, तुजे खातीर तुका हांवें कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी, म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. प्रेज गॉड. सारकें कितें जालें. प्रेज गॉड. Yes. तो मनीस आतां थिंगा आहा. ताणें फकत आयकिलां जेजू त्या पासात न्हू. फकत आयकिलां त्या पासात म्हण आनी तो बोवाड, तो कुड्डो, तो बोवाड मारूं लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कोर, म्हजी काकूट कोर. आनी लोक म्हणटा तो बोवाड मारता आनी लोक अनॉय जात आसतलो, तांकां राग येता आसतलो तो बोवाड मात म्हण. आमी म्हणटाय ओग्राव रे थिंगा हे भाशेन. जेजू रावता. जेजू थिंग रावता. जेजू थांबलो. जेजू गरज नासलोली रावपाक. जेजू थांबलो आनी ताकी हाडे म्हणलें. एकदोळ जेजू हाडला कितू लोक आहलो तो चोय तुमी. इमॅजिन कर. तो रावलो आनी ताकी हाड म्हणलें. ते लुटींतल्यान घोडये ताका हाडला आसतलो. मागीर चोय जेजून ताका कितें जालें. मुखार वचूं बाय. तो तुका खूंय आहा तें तुजे खातीर हांवें कितें केलोलें जाय. इतू लोकां मदें जेजून ताका हाडलो आनी म्हणलें, तुका कितें केलो जाय हांवें. प्रेज गॉड. जस्ट इमॅजिन. म्हाका हांव थिंगा म्हणटा, जेजू म्हाका विचारता, तुजे पासत कितें केलो जाय हांवें. कितें कोरचें तुजे पासत तूं. तुका दिसोता मुगे लिस्ट उणें आसता म्हणून. आवय म्हाका हें मेन्शन जाय, म्हाका हें जाय, तें जाय, तें जाय. कॅन यू इमॅजिन. जेजून तें क्वेश्चन मुको घायलोलें. तुजे खातीर तुका हांवें कितें केलोलें जाय. आनी तुजे पासत कितें कोरचें फातिमा. तुजे पासत कितें कोरचें नेटी. जेजून तर तें क्वेश्चन तुका विचारलोलें. तुगे लिस्ट केदें आसपाचें. पूण जेजून कितें म्हणलें चोय. ताणें कितें म्हणलें, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. आतां ताका भावार्थ आहलोलो वो ना. पूण तेणें तो एफर्ट केलो. ताका भावार्थ आहलो. तेणें फकत आयकलोलें जेजू येता म्हण. जेजून कितें म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. कितू अवघड चोय. एक नदर ताका नासलोली. तो केदो सांग कुड्ड आहलोलो. पूण भावार्थ आहलोलो ताका जेजूचेर. तुका हांवें जेजू आमकां विचारता, तुजे पासत हांवें कितें कोरचें. तूं मुगे उतर शिकोता. तुजी काळजां मुगे भावार्थ आहा. हांवें तुजे पासत कितें कोरचें. कितें कोर म्हणटा म्हाका तुजे पासत तूं. पूण तागे ताडो आमी आयकताय काय. तो हें क्वेश्चन विचारता तें आमकां आयकूं येता काय. आमी संवसारा बोवाड्या सांपडलें. सगलो गडबड जाला. सगलें कन्फ्यूज जावन आमचे बुगले आहा. जेजूगे आवाज आयकपा इसोत्ताय. यो म्हजे बुगले यो. ते लुटींतल्यान तो आमकां आपयता. सगले संवसारा गडबडांतल्यान तो म्हणटा, यो म्हजे बुगलेक. तुजे पासत हांवें कितें कोरचें. हांव सांगत ताका, चोय जेजू म्हाका हें उणें आहा. चोय जेजू म्हाका तुगे उतर शिकपा जाय. जेजू म्हाका उजार कोर. आनी जेजू कितें कोत्ता. म्हाका हें चोय आतां हांव टेस्टिमोनी सांगता आसतना म्हाका दिसोलें, केन्नाच तो सोडना. कितेंच आमकां उणें जावपा दिना. आमी येद्देशीं चिंताय
तो आमकां बोत्ता दोब्रादान आनी सोसूं जायना तितूरलें ओ ओ ओ हें कितें म्हणटाय गो ताका अबांडन्स तो अबांडन्स दिता Praise सो फकत जाय आमकां भावार्थ फकत भावार्थ तुजे पासत कित कोचें आयकाय तो आवाज मुक्कले येता तो सारको काना कडेन आनी तुजे पासत कित कोचें तूं कित ना तें तो जाणो वच तुगे भावार्थान तें तुका मेळटलें तुगे भावार्थान मेळ्ळें म्हूण समज पूण आमगे फोकस आमगे दोळो ताचे आसपा जाय ताचे भायर आमकां कोण दिवपाना आमगे भावार्थ कोण चोवपाना तागे उतर आमचे भितर आहा जाल्यार म्हणटरी आमगे ऑलरेडी पवित्र आत्म्यान कंट्रोल घेतलो आमगे जिविताचो प्रेज गॉड Praise God. सो हे भाशेन आमगे लिस्ट आसता आमगे कितू प्रॉब्लेम आसताय आमकां जेजू सांगोन दिसता आवय जेजू आमचे बुगले आसोन दिसता पूण आमी सोदताय तो आमचे भितर आहा तो आमगे आवाज आयकूं सोदिता पूण आमगे सगलो गडबडान तागे आवाज आमकां आयकूं येना Hmm. भावार्थान आमकां म्हणटा तो तुगे भावार्थान बोर केला तुगे भावार्थान सगलें जालां तूं कांय उण पडना तुगे भावार्थान तुका सगलें दिलां सगलें 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 प्रेज गॉड आतां आमी लूक 17:5 सो आमकां भावार्थ आवय आवय सिस्टर मारियान प्रेयर केल्यार बरें जातलें सिस्टर फातिमान प्रेयर केल्यार बरें जातलें जुनिनान प्रेयर केल्यार बरें जातलें म्हाका तितू भावार्थ ना तुगे भावार्थान बरें जातलें सो हे भाशेन आमी एक पाट चिंताय पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो धीर आदार आनी बोरवांचो जेन्ना आमी आमगे जिवीत जेजू दिताय आमी जेजू आमगे सर्वंडार म्हण मानून घेताय तेदो आमकां तो सगळो पावर दिलो आसता कळ्ळें आमकां भावार्थ कितू जाय तो चोय तेंच न्ही तें हय Oy. हय करेक्ट Hmm. सो भावार्थ वाच बाय आपोस्लांनी सोम्याक म्हणलें आमचो भावार्थ वाडय तेन्ना सोम्यान म्हणलें सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दोर्यांत रिगून पालां सोड अशें ह्या आमोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें प्रेज गॉड सो ते म्हणटाय कितें जेजू आमगे भावार्थ वाडय आमी म्हणटाय जायत पाटी जेजू म्हाका तितू आमगे भावार्थ वाडय म्हाका तितू भावार्थ ना पूण ते सांसवां कोणी तो म्हणना चोय तुगे भावार्थ तुका व्हडलो ब्रदर जॉन्सना हितू भावार्थ जाय तुका याजितू भावार्थ जाय तुका पाप साहेबा हितू भावार्थ जाय म्हणना तो म्हणटा सांसवांचे कोणी इतलोच सांसवां कोणी कितें खातीर बारीक Hmm. इतलो भावार्थ तुका तर आहा ते तुगे तागे उतरा वरवीं तो भावार्थ वाडटा आनी चोडटा आनी आमी सगळीं जाणो हें आमकां भावार्थ नाहलोलो आमकां म्हाका दिसना आमी इगोर्जी आमी आमी रिलिजियस आहलीं आमची इगोर्जी वयतालीं इगोर्जीन गेल म्हणटरी आमी सारकीं टॉप इगोर्जी वचून आहलीं मुखार बांकाचेर बसून आहलीं सो तो म्हणटा सांसवां कोणी इतलो भावार्थ आमकां कित कोन्न येयलो आमकां कळ्ळो तशें तें उतर आमकां कितें सांगत तें आमगे आनी भावार्थ कित कोन्न येता सांसवां कोणये इतलो भावार्थ आमको आहा ना न्ही पूण तो भावार्थ वाडोत कित कोन्न देवागे उतर आयकून आनी आयकून Praise God. भावार्थ देवागे उतर आयकून आनी आयकून तो भावार्थ चोड जाता सांसवां कोणी इतलो भावार्थ आहा म्हण आमी सोदताय पण आमगे भावार्थ त्या उतराचेर इतलो घोट जाता कित्याक मागीर तोरी पूण आमी एक पाटी चिंतनाय एक पाटी न्ही सदांच चिंतनाय आहा यो गो बाय फातिमा मातशें म्हणजे प्रेयर कर गो म्हाका हें जायना मुगो मुगो तें जायना मुगो सांगताय दुख्खाच्यो काणयो आमी कितें कोत्ताय दुख्खा काणयो सांगताय
आमगेले उतरांनी आमी सगळें पाड करता सगळें आमगे उतरा वरवीं बंद करताय पण भावार्थ आमकां दिला तो भावार्थ आमचे भितर घाला कित्याक आमी देवागेर रोचना वी आर द क्रिएशन्स ऑफ द मोस्ट हाय गॉड तो आमकां रोचता आसतना ताणें आमकां जाय तें दिलां गूण दिल्याय सगळें बेसांव दिल्याय सगळें आमकां जाय तें केलां आनी आमकां प्रॉफिट केलें आनी आमकां सगळें आमगे पर्पज ताणें क्रिएट केला आमचे बारबर पूण आमकां समजी काय ना आमकां ओळख ना सांसवा कोणी इतलो भावार्थ आनी आमी तो सांसवा कोणी भावार्थ आहा म्हण पासून आमकां खबर आसना आमचे भितर कळ्ळें आमी सामकी रिती जाताय आमकां समजिकाय ना उतोर ना अंडरस्टँडींग ना आमकां सुमार ना आनी चोय होजायान जेजू म्हणटा आपणागे लोक आपणागे लोकांचे निसंतोन जाता तें वाच गो बाये लोकांचे होजाया 4:6 लोकांचे निसंतोन जाता कित्याक तांकां उतर नेणूय ती आपण कित बरोवन दवरलो आहा तें नेणूय ती आपण केसो वील केलो आहा तें नेणूय ती कोणतीच तांकां खबर ना पण ती मागताय भीक दी 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 आपण तांकां कित दिल तें तांकां खबर ना म्हणटा मेळ्ळें बाय हय मेळ्ळें आनी एक सांगो सोदता सिस्टर की जेजू खबर आसली न्हू आमी इतली वीक तो आमकां मॅक्झिमम बार्थ तो आमकां अचीव करपा लायना मिनिमम तो सांगता सांसवा इतलो म्हणजे तो ल्हानसो स्टार्ट जाता लायक एक पाटी म्हणटाय न्हू तूं ते हेजी पावल म्हणटरी तुका जातोलें यू नो ते लेवलाचेर पावल म्हणटरी तुका ते आनी ना चोडपा आनी ना ते सारको मिनिमम तोच सांगता सांसवा इतली तुका म्हणटा सो तो तुगे आनी म्हणजे अशें को आमी वाडटलो बार्थ वाडटलो मागीर आमी कितें कोतली मागतली तेसो आनी ना लायक यू नो फ्रॉम द मिनिमम जेजू स्टार्ट कोता प्रेज गॉड सो दॅट्स सो नायस आनी नो भावार्थ देखून आमकां कोण देवा कडल्यान आमकां मेळटा प्रेज गॉड जेन्ना आमी जेजू एक्सेप्ट कोता आमगे सोमी दोनी सोडवंडार म्हूण एक्सेप्ट तेन्ना भावार्थ हे सगली देव आमचे भितर घाता प्रेज गॉड ओय फकत आमी तेजी ओडोंक घेवपा जाय ओडोंक जाय आनी आमकां समजिकाय आसपा जाय ओय प्रेज गॉड आनी ते देवा उतरांतल्यानू मेळटले तेजे भायर आनी हुंय ना कोण तुका दिवपा ना ते तुवें देवा उतरांतल्यान हें करपाचें वाडोवपाचें ओय आर्कान जेजूक ओके होजाया 4:6 वळख ना जावन म्हजे पोरजेचे निसंतोन जाता तुवें समृद्धीची वळख सोदून दिली देखून हांवूय तुका म्हजो याज्ञीक म्हूण वळखून घेवचो ना तुज्या देवाचे समृद्धीचेर तुवें विसर घालोय देखून हांव म्हजे पाळयेन तुज्या भुरग्यांक विसरतलो प्रेज जीसस ती पयली लायन कित म्हणटा तो पयली लायन म्हणटा समृद्धीची वळख ना जावन म्हजे पोरजेचे निसंतोन जाता जायना तो येन आमकां सांगना आमच्या कानांतू तूं कोण तें आगो तुगे भुरग्यां हें जालां आगो तुगे भुरग्यां तें जालां आगो तुका आतां हें जावपा ना तुका हे त्रास जातले आतां तूं कित कोत्तोलें आनी कित कोत्तोलें तो येन सांगना व्हडल्या न्हू मागीर तो जेंटल वॉयस येता तो कित जाता तुजे पासत हांवें कितें कोच्चें तो आवाज कोण आयकोता ना 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 हो आवाज चड होरसां जाता आनी मागीर आमगे कितें जाता इसोत्ताय निसंतोन जाता कुत्रा उगडास पासून येना आमी इसोत्ताय आमी कोण तीं आतां भावार्थ कितकोन येतलो आवय ते फातिमा कितू भावार्थ दिला चोय तेके कितू भावार्थ हा जोनीना काय बर मागणी कोत्ता तेको कितू भावार्थ हा आवय म्हाका हे भाशेन जावपा जाय आसलोलें ना रोमकारां 12:3 प्रेज गॉड सगलें आमकां तितलो भावार्थ दिलो हा सगलें आमकां तितलें जेवण आहा ती बाफे आहा ती मांडील तिंतू जाय ती येवनचें म्हणला पूण तो भावार्थ सोदूंक तो भावार्थ वाडोवपाक काम कोणा गेलें आमगेलें तरी न्ही बाय
होय कारण फावो ताचे परस ओदीक तुमचेच विशीं चिंती नाकात, पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे जोण एकल्यान मोर्यादीन आपले मोल करचें म्हूण म्हाका देवान फुंक्या दिल्ले दयालाये उद्देशी तुमकां जोण एकल्याक सांगता. प्रेज गॉड. फावो ताचे परस अदीक तुमचे विशीं चिंती नाकात. गॉड तुजी चिंत नाका. हांवें म्हजें हें करपा जाय, आयज हे दोतोरा बोली वयता, हाल ते दोतोरा बोली घेता, सेकंड ओपिनियन घेता, थर्ड ओपिनियन घेता, फोर्थ गेल्या बरें. तांचे परस अदीक तुमचे विशीं चिंत नाकाय तुमी. पूण देवान ऑलरेडी माप बोन भावार्थ भितो घायला. तुमकां भावार्थ आहा. जोण एकल्यान मोर्यादीन आपलें मोन करचें म्हूण म्हाका देवान फुंक्या दिल्ले दयाळाये उद्देशी तुमकां जोण एकल्याक सांगता. सो तें माप बोल्लो आहा. फुंकट फुंकट. पण आमी सोतमानपाक काम कोणालें आमगेलें. आमगेले. प्रेज गॉड. ओळखून समजिकाय घेवपाक काम कोणालें आमगेलें. आमगेले. प्रेज गॉड. चोय सोर दिलें दिसाक. ते चोय सोरां भितर आमी कित कोत्ताय तें चिंतपाक काम कोणालें आमगेलें. आमगेले. आमी बसून टीव्ही आयकताय जाल्यार न्यूज आयकताय. तें घर की कहानी हें तें आयकताय. मागीर देवागे उतर कितकोन आयकतलीं, भावार्थ कितको आयकतलो. आमी बरें जेवण केलें, बरें जेवताय, आमगे सामकें मासल घट जाताय. पूण भावार्था मासल कित जाताय, हसकोत जाताय. तुमचे भितर कांय ना. सांसवाक कोणी इतलो भावार्थ पुरो म्हणला देवान, तोय जाल्यार आमकां आहा ना. सो तो भावार्थ वाडोवपा आमी अटेम्प्ट कोत्ताय, आमी पावल मारताय. आमी संवसारा बोलून त्यो सगल्यो आयकताय. संवसारा तो दुस्मान फोटी घेवन येतो. आवय तुका हें जालां, तुका तें जालां, तें आनी बरें जायना, तें आनी हें जावपाना, तें आनी तें जावपाना. तुका तितू भावार्थ ना. तूं मागून देवाको फायदो ना. तो तुमी कोण ती सांगपाक तुमी ताका अधिकार दिताय. तो सांगत तुमकां कोण ती. ना बारीक चिंतून चोय. हांव आतां न्ही आडकोत्ता. ताका आमगे देवाक तो देवागे पूत. तो देव पुरसार मरपाक असो गरज आसलोली. ताका बाड्या चॉयस आसलोलो. नाका नाका मुको जायना हें. आनी हांव एक पाट चिंतिता जाणो, ताका बाड्या कितू दूख जालां आसतलें. ते फिड्यान ताका हात मारले, ते फिड्यान ताका कित कित केलां आसतो ताका. पूण ताका कित्या गरज आसलोली मरपाकू. ताका जात तितू चॉयस आसलो ताच्या ना म्हणपा जातालें. पूण तेणें केल तेदोणो तो ते सोशीत तेदो चिंता आसतली. आपूण हें केल्या म्हाका बरें पडटलें, आपणागे भुरग्यां बरें पडटलें. तो सैतानान डिफीट करपा, सैताना नास करपा ताणें हें केलें. जाल्यार त्या सैताना आमी पोत्तून कितें हाडटाय आमगे जिवितांतू. ताका कितें हाडटाय आमी ताका हें करपाकू. चोय अब्रावा उगडास येयल म्हाका. अब्राव चोय कितू वर्सां आसलीं ताका 75 न्ही 75 दिसतात म्हाका ताका जेजून सांगलें. तो 75 म्हणल्यार तो म्हातारो. पूण जेजू देव कितें म्हणटा ताका, आपूण तुका भुरगो दितलो, तुगे भुरगो जातलो. आनी तो म्हणना तूं म्हणटा आसतलो म्हाका, तूं हें म्हाका सांगता म्हणटा आसतो. ताणें कितें म्हणलां आसतलें कोण जाणा. पूण अब्राव जाण आसलोलो, तागे कनेक्शन देवाको एकदम क्लोज आसलोलें. तो स्वत मानतालो देव कितें म्हणटा तें तागे जाता. देव फोटींग न्ही, देवान फोट केन्ना मारलो ना. सो तो सगळें जाण आसलो आसतलो. मागीर ताणें सॅरा म्हणलें दुसरे फावट आपूण येता तेदोणो तुगे भुरगो जातलो. सॅरान कितें केलें, हा 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 करून ताका हांसपा येयलें. आपणागे सगळें आहा तें ऑर्गन हें मेलां.
I'm not alive. My organs are just not working. So जरा आसपा लागली मागीर देवान विचारलें तूं कितें आसता सो तिका तें फकाणच जालें पूण तरी तिणें सोदमान दिलें आनी मागीर कितू वर्सां लागोली 25 वर्सां 100 years he was right ताका भुरगें जालें तेदो न्हू Yes. the child but ताणें कितें केलें तें उतोर देवान सांगिल्लें तें तुगे भुरगें जातलो म्हणलें तें उतोर आपणायलें आनी भावार्थान तें सांबाळलें जोरी तेज्यान तें करपा जाता जाल्यार मुज्या म्हणपा जाता मुगे भुरगीं नाय देवा मुगे भुरगीं नाय तुका खबर आहा म्हणून केन्ना ना No. केन्नाच ना जोरी तुवें तें उतोर मानून घेयला जेजू तुगे सरवंडार म्हण मागून घेयला पवित्र आत्म्यान तुगे ऑर्गन ऑलरेडी रेडी केलें चली अब्रावान तें करपा जाता जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें करपा जाता जेजू न्हू Praise God. जाय तो आमकां भावात It's about- अब्रावान केला कोण बॉर्न अगेन भुरगीं रिती नाय बॉर्न अगेन भुरग्यांक सगळें आहा तें अबांडन्स परिपूर्ण बोन वतो तितुलें शीम मेरना तितुलें पूण आमकां आसपा जाय तो भावार्थ आनी तो भावार्थ पासून आमकां दिलो आहा आनी त्या फुरसार कितें जालो तें आमकां एविडन्स आहा Amen. Yes. Yes. प्रेज गॉड सो ते भाशेन आमी जाण जावपा जाय आमी कोण ती आमी जाण जावपा जाय आमकां उतरा पावर कितें आहा तो आमी जाण जावपा जाय त्या उतरा वरवीं आमच्यान कितें करपा जाता तें आनी आमकां डिसीव करता तो सैतान जेन्ना आमकां खबर ना जेन्ना आमकां तें उतरां खबर ना येदों तो येता एंट्री घेता आनी तो चिंतनांनी आमकां उतर हाडटा आनी आमगे उतरांनी आमी सगळें पाडकोन उडयता कित्याक जिवीत आनी मरण आमगे जिवीत जिबेचे दल्लले आसा Praise God. सगळें जिवीत आनी मरण आमकां आगो आज दोतोरागेर गेलोलें कितें सांगेल गो दोतोरानू ठाटा 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 आख्खी स्टोरी गेलो थिंग बसलो ते दोसान वतून येव पासून सगळी स्टोरी सांगता डिटेल देवागे उतर खंय गेलें दोतोरान जायत सांगिलां पूण मुगे देवान म्हाका कितें सांगिलां सो हे आमकां आनी आमी अशें कोन्न एकठांय जाताय आनी कितें कोत्ताय एकमुखाक घोटाय कोत्ताय एकमुखागे मसल्स घोट कोत्ताय प्रेज गॉड एकमुखागे फेथ मसल्स स्पिरिच्युअल मसल्स घोट कोत्ताय आनी तो भावार्थ वाडयताय आनी ते आमको आहा सगळें आमचे भितर आहा आनी आमकां ते जिबूय आहा आनी ते जीब एसलें हातियार सगळें पिड्यार कोन्न उडयता सगळें आमकांय जाता सगळें जाता आयज आमगे सारकें आय वील बी इन माय बेस्ट बिहेवियर कळ्ळें पूण ताका जाता सोंसूंकू आमी ओगी आहलोली तेज्यान चोवपा जाता No. Praise God. तो केसोय जाल्यार येता कोण मनशाकूच तान येता कोण मनशां हाडटा मनशां आमकां ना तें आयकूं येता आनी मागीर कितें जाता पूण तरी पूण कितलें वायट केल्या पासून आमी यू टर्न मारताय न्ही रोखडी देवागे उतर आमी जाणाय तें उतर आमकां कितें सांगत तें Yes. आमी जाणाय आमगे देव आमकां सोडपाना ही वील नेवर लीव अस नो forsake us Amen. इज विथ अस एवरी टायम एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ सो तो यू टर्न घेवन आमी भितर येयनाय जाल्यार आमी चडत आनी वाडत वयताय तेगे फोट्यांनी सो ते भाशेन आनी सो हे भाशेन आमकां खबर आसपा जाय आमगेले आमी कोण ती आमकां खबर आसपा जाय ते फुरसार मोन ते सैतानान जेजून कितें केलें तें ताणें थिंगा काबार केलें ताका पूण तरी ताका सुसेग आहा ना तो येयन आमकां सांगता चोयलां तुगे आजून पासून भुरगीं जालें ना तुगे आनी भुरगीं जाता म्हाका दिसना अरे होक राव रे थिंगा
मुखे जेजू मुझ पासत मेला. जेजून तुका ऑलरेडी नाटक केला, काबार केला. हांव मुडे मुडेन चुये म्हाका म्हाका हांव प्रिन्सेस म्हणीत लागलो तशें म्हाका कितें दिसोता होरें जाणो मुगे बापूय राजा म्हण व्हडलो. Praise God. Horeं, when I started calling myself a princess, I said, why should I worry? I'm a princess. So you can see that you really belong to the kingdom of God. And you are not ordinary. I'm bestie ordinary. I'm bestie pokeni. आमची भितर सगळें गायलो हा. पूण तें चोवपा आमकां आत्मीक दोळे जाय. तें चोयतो जाल्यार आमकां देवागे उतर जाय. आचोय आम सगळीं दुसरीं. पपेचुआ दुसरें, जोनिना दुसरें, हांव दुसरें. आमी सगळीं जोनिना म्हाका जोनिना भाशेन जावपा जाय. म्हणल्यार हांव जोनिना भाशेन जाता? ना. आवय पपेचुआ बरें उलयता, म्हाका पपेचुआ भाशेन उलोवपा जाय. जाता? ना. तुगे गुण दुसरो, मुगे गुण दुसरो. आनी ते सगळे गुण आमी देवागे राजा एकठांय कोण ते उजार करपा जाय. सगळे एकठांय कोण आमी उजार करपा जाय. सो आमगे देव चोय, देव जाणो न्ही आमी कोण ती, देवान आमकां किंचून काडलें. देवा जाय आमी भीक मागलोली? ना. ना. देवान ऑलरेडी देव जाणो, देवा जाय आमगे मागणी आपण आयकलोली. देवा जाय आमी रायटफुली मागणी केलोली. देवा जाय आमी आमगे अधिकार जाण जायन मागणी केलोली. जेजू म्हाका दी रे तें, म्हाका दी रे तें म्हणलो नाका. जेजू जाय आमी आपणागे उतर जाण जायन मागलोलें. थँक यू जीसस. तुगे रोगता वरवीं म्हाका सगळें मेळ्ळें. मुगे सगळें पेकोवणी जाली. सगळें वायट पयस जालें आनी उजवाडा भितर काडलें आमकां. ते उतरां वडोवंक जाय. जेवा देवा नाका आमी भीक मागलोली, तो म्हणटा कित्या भीक मागोता, तुका आपण ऑलरेडी दिलें ना तें. So praise God. Thank you, Jesus. Proverbs 3, 5 and 6 gal go by. वाचू सिस्टर. Oy by watch. सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर. स्वताचे जाणवायेचेर भावार्थ दवरी नाकाय. तूं दर एक पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुजो वाटो नीट करतलो. Praise God. So तो म्हणटा विश्वास दवर. Trust in the Lord. And do not lean on your own understanding. तुका कितें दिसत तें तुका आतां रिपोर्ट दिलो दोतोरान. तू रिपोर्ट दिलो आनी तूं मागीर त्या रिपोर्टाचेर सगळें मेडिटेशन करता. देवाचे भावार्थ धरपा तूं इसोता. पूण देवागे उतर कितें सांगता, देवाचे विश्वास दवर आनी तुका कितें दिसत ते भाशेन जिये नाका. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. सगळें तूं कोत्ता तेजेर देवाको उलय आनी तो तुगे पावलां उखलतलो. एक एक पावल मारून तुका शिकयतलो. तूं कोण ना तें पूण तो तेजे विश्वास चोय. आतां आमी कितें कोत्ताय रिपोर्ट घेवन येयली न्ही, फातिमा चोय गो हें जालें मुगो तें जालें. तुगे आतां फोकस त्या रिपोर्ट देवाचेर सांग, तुगे ऑलरेडी त्या रिपोर्टाचेर येयला. आतां तूं फातिमा उलयता, तूं ऑलरेडी पोत्तून आनी प्रेशर घाता त्या रिपोर्टाचेर. तुवें देवाचेर विश्वास दवरला ना. तूं मागीर मागणी करपा वयता. तूं मागणी करता तूं, देवा म्हाका दोतोरान हें सांगिलां, म्हाका बोर कोर रे मातशें. Praise God. ट्रस्ट हूंय गेलो. Thank you, Jesus. Trust in the Lord with all your heart, all your heart. And do not lean. बरें, आतां दोतोरान म्हाका सांगिलां, पूण मुगे जिवीत आहा तें कोणालें? तें रचणारालें, तेणें रचिल्लें म्हाका. पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा. मुगे कूड आहा तें तेगे मंदीर. जाल्यार हांवें कित्याक वारी जाचें? तेणें प्रेस फारीक केला म्हजे पासत. खुर्सार तो मेला म्हजे पासत. जाल्यार म्हाका सुबिरांत आहा. ट्राय करून चोयाय.
Makes sense. Praise God. Oh, it is so much अजलिनान तितूस टेस्टिमनी दिल्या ते भुरग्या लागून ते कित जाता आसतले पूण तो कुटींग मनीस येतालो काना कडेन आनी सांगतालो हा हा दिसोता नॉर्मल जातलें तुका दिसोता हें जातलें तुका दिसोता तें जातलें दोतोरान ऑलरेडी सांगिल्लें मुगो व्हडलो प्रॉब्लम म्हणून ते चेडवा बड्या तो आतां तेगे ट्रस्ट खूंय जाता हिंगसान भिरांत येता ताका पयलीं भिरांत येयली म्हुटरी भावार्थ पयस वयता भावार्थ भितर सोल म्हुटरी भिरांत कशी रावना आतां कितें जालें Okay. देवान कितें केलें नॉर्मल डिलिव्हरी जाली भुरग्यां घरा पावयलें नथींग बट जॉय ते उतराचेर ते फोकस करून रावले आनी देवान ताका मल्टिप्लाय केलें सगळें सो हो आमगे देव केन्ना रेना रावना तो केन्ना आमकां भिकाऱ्या दवरना तो भीक दवरना तो कळ्ळें सगळें तो दिता अबंडंट कित्याकू कित्या दिता तो आमकां तो आमगे रोचणार आनी चड कोन्न तो आमगे बापूय म्हणटाय न्ही मार्क 7:19 दिसत म्हाका चोय बाय वेर तो बापूय केन्ना भुरग्याक कितें दिनासतो रावता थिंक इट इज दॅट स्वरूप दीत मागण्यात सेम वन isn't it yes सर्गेचा बाप तुका कसली वस्तू दिवचो ना praise God watch 19 7. 17 onwards yeah There. no 18 19 17 on. हम्म नाही मेडी जात ते सिस्टर मेळी जाता बायलें कितेंच मनशा भितर वचून तांकां मेळी करूंक which is that one father this is Matthew 7 right Matthew not मॅथ्यू ओके Matthew sorry Matthew yeah मॅथ्यू ओके praise Jesus मागे हेच्या हाडल्यान तुमी उलय जोनिना you better be ready Fatima Jonina bring your revelations perpetua बरें झाड बरी फळां दिता नो सिस्टर yeah ओके तेंच ते नो 19 Matthew 7:19 what does it say बरें फळ दिना तसलें झाड कातयतात आनी उज्यांत that उडयतात scripture then father bapu कोण which ten Jonina so बाप कोणूय आमगे भुरगे आम कितें दिन आसता रावनाय न्ही आनी कितें मागील जाल्यार आमकां समज ब्रेड मागील जाल्यार आमी ताका आनी कितें हाडून दितलीं कसलो ब्रेड दितलीं ना न्ही सो ते भाशेन तें I thought it was Matthew 11 okay sorry तुम्ही वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुम्ही जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सोर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना praise God so आमी चोय हांवें फातिमाको कितें मागील म्हणटा फातिमा म्हाका ऑर्डिनरी कितें दितलें ना बरें दिया तिका इम्प्रेस करया मातशें बरें दितलें पापेच्याका कितें मागिल्लें तें सेम तशें करून हांवूय चिंतचोय बरें दिया ताका कसलो दिवपा नाय आमी बरें हातेन दितलीं तशें करून आमगे भुरग्यांक बरें हातेन दितलीं वायट दिवपा नाय तुमी वायटोवी आमी वायट मनशां हांव जोरी हांव मुगे भुरग्यांक दिता बरी वस्त दिता जाल्यार तो बाप आमचे हितून मोग तो बाप आमी मागल्या आमकां दिनासतना कितें करून रावतलो काय बरें न्ही चिंतपा पासून
हय प्रेज सो ताका जाय आमी आपणाको मागलोलें ताका जाय आमी आपणागे उतरा वरवीं मागलोलें ताका जाय आमकां समजलोलें आमी कोण ती केन्ना नाका आमगे मागणेक नसता रावपाक केन्ना नाका आमी भिकारी म्हूण चिंतपाक हेका जाय आमगे वत आमकां कळलोलो चोय तूं इमॅजिन करता थिंग रावन म्हणटा चोय आतां तें भीक मागता कित्या भीक मागत तें आतां ताका खबर ना कितें पयशे मुट्टा आसता तो आमकां प्रेज जेजू मुट्टा आसतलो आगो बाये तुका कितें हांवें केलोलें जाय आनी हिंगा बडो 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 बड करून आयकताय सगळीं संवसाराचें आनी तो बाप रावता आमगेली ओडोक वाडोत ती चोवपाक आमगेलो भावार्थ चोडटा तो चोवपाक आनी आमगे अधिकारान आमी सगळें हे संवसारा आमकां दवरतें हे संवसारा आमकां धाडलें चोय तांणी सगळें आमी तर जाण आसलो जाल्यार हो संवसार काय बरो जाता आसलोलो आमगे अधिकार जाण जालो जाल्यार काय बरो जाता आसलोलो काय बरें बरें देवागे उतर आयकपाक काय बरें आमी पार्ट एकच जावपा ह्या उतराचे कितें म्हणटाय ताका साक्षीदार जावपाक ह्या उतराचे काय बरें हे उतरां आमी जियोवपाक आनी ह्या उतरां ओडोक आमकां आसपाक आनी त्या बापागे मोग ओळखपाक कित्याक तो आमकां उण्या केन्ना दवरना कित्याक आनी जेजू आमकां कितें सांगता आपणागे उतरा वरवीं माग कितें माग आनी चोय मागता आसतो कितें आमी तें लूक म्हणलां 17:5 थिंग चोय सगळीं जाणोय तें आमी न्ही ते येदेशा भावार्था वरवीं तो आमकां कितें म्हणटा दिम घाल थिंगा आनी माग मुकोडे म्हणटा ना ना प्रेज तो कितें म्हणटा सासवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसत जाल्यार तो कितें म्हणटा चोय तेन्ना सुम्यान म्हणलें सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून वच आनी दोरयांत रेगून पाडां सोड उमटून वच आनी पाड सोड तुगेली अशें तुमच्यान म्हणूंक जातालें म्हूण म्हणपाक से सो आमी कितें जाल्यार आमी म्हणपा जाय तोंड उगडपा जाय उलोवपा जाय से उतर म्हणपा जाय आमच्या म्हणपा जाता आरे कितें येवं आमगे लायफान चल कुशीन चोर नाका मुगे कुडींत भायर सर मुगे कुडीन पवित्र आत्मा आहा तुका जागना चल कुशीन जाता वो ना पण आमी टायम काडटाय आमकां खबर ना सगल्यांक हांव उलयतां म्हाकाय हांवूय तेंच कोत्ता चुकताय आमी प्रेज चुकताय सो आमी वी फेल टू से वी फेल टू स्पीक we fail to understand. Even though we have knowledge, we fail. अस्कोत जाताय आमी पण बापान आमकां अस्कोत केलो नाय ना प्रेज बापान आपणागे पुता वरवीं आमकां साक्षीदार केलें पाटेकस आनी सगळो भावार्थ आमकां जाय तितलो भावार्थ दिला तो कितू मोग केला आमचो बापान पूण आमकां समजी काय ना प्रेज जीसस सो हे भाशेन कित्याक हे उतर आमी आजचो एक पाट येताय आमी सगळे येताय कितें कोत्ताय काय थिंगा केसो मिटींग गो ती आमी नियाड नाय कितें येताय थिंगा आनी मागीर डबल रोल कोत्ताय आमी रांदताय हें कोत्ताय तें कोत्ताय तें कोत्ताय ना हो देवागे उतराचो हो टायम देवा दिवपाचो बसून आमी आयकपा जाय हो मुगे टायम देवाक हांव वेनसडेया कांय करपाना बेगीन रांदून दवरतां
आनी हांव देवागे उतर आयकून देवागे पांयांको बसोता. एक और बूक कितें आयकिलें जाल्यार एक उतर पूण म्हज्या काना उरतलें. तें उतर दुसरे दिसा हांव नियाळटा. कोणू म्हजे वायट येयलो हांव त्या उतरा उगडास करता. दुसऱ्या दिसा कितें जातलो तो सांसवां इतलो बावळटा आहा तो आनी वाडटलो. देव तुका आनी पावल मारूं शिकयतलो. हें आतां वाचिलां आमी Proverbs 3, 5 and 6. बस दवर सगळे कामाचे देव तुगे पावल मुखार व्हरतलो. आतां सांगिल्लें न्ही देव आमी रेडी आहाय जाल्यार देव आमी कितें कोन्न उजार करता. जुमानचे येवन उलोवपा उजार कोन्ना आनी हूंय हें करपा उजार करता प्रीच करपा. पूण तुका हुंयचे कामां प्लांट केलां न्ही तुका हुंयचे कामां चूज केलां तुगे फॅमिलीन तूं हूंय तुका चूज केलां थिंगा देव तुका उजार करता. देव जाणो तुगे विकनस कितें. देव जाणो तुज्या कितें करपा जाता तें. तुज्या करपा जाता तेज्या वयर करूं लावपाना तुका फोर्स करपाना तो. पूण जोरी तुवें म्हणलें हांव जेजू म्हाकाय शिकय रे म्हाका जायना बरें म्हाका तुगे बुद्ध दी रे विजडम दी म्हाका कोण ना कितें करपा तें म्हाका तुगे काम करपा जाय. जोरी तुवें वय म्हणलें न्ही तो कोत्ता सगळें तुजे पासत. कित्याक कोत्ता तो कित्याक ताका ग्लोरी जाय. तुगे आसण्या वरवीं ताका ग्लोरी जाय. तेगे राजा ग्लोरी जाय. आनी सगळे सांडलो आहाय ते मनशांक एकठांय करपा जाय ताका. आनी देखून आमकां ओळख मेळ्ळ्या पयलीं आमकां गायलें तें गार्डना पयलीं आनी आमी रोवपा जाय तीं बियां आनी त्या बियां आमी उदक घालपा जाय. कितें आमकां विंचून काडलें आमी देवा विंचून काडलो ना तेणें आमकां विंचून काडलें देखून आमी येयलें आज. प्रेज जीसस. आर्गां जेजूक. बरें आज जोनीना फातिमा कितें उलोवया बाये चल. प्रेज जीसस. Thank you, Jesus. Everyone has revelations and Holy Spirit सगळे वरवीं उलयता. आनी ही आमकां एक संदी. तो आमची काळजांतल्यान कितें सांगता तो उलोवपाक. समजला कितें क्वेश्चन आहा. बरें सांगिलां सिस्टर तुवें सोंपें उतरांनी भावार्था वयर. आनी तूं सांगता तेदोना म्हाका होली स्पिरिटान स्क्रिप्चर रिमाइंड केलो अबाउट सारा. यू नो आमी अब्राहमागे भावार्था वयर उलयताय न्हू आनी जेन्ना एका म्हणजे ते 3 दूत येताय चोय तेंका मेळपा आनी ते म्हणटाय ते वर्सा सारा तुमकां सारा हांसोता ते आयकोन मागीर तो म्हणटा तूं कितें आशिल काय म्हण मागीर ते डिनाय कोता. बट यू नो ते कन्सीव जात ते यू नो इट वॉज हर फेथ यू नो लायक हांव दाखयता बोर्ड ती. पूण होरे तेंचो एक असो पिशपण कोण आशिल्लो आसता थंय न्ही. कितकोन आशिल्लो आसता आतां आमकांचोय देवा हें आनी केसो पिशपणा म्हणटालें. हय कित्याक 75 वर्साची तेका तें प्रॉमीस मेळ्ळोलें बट तें फुलफील जावना म्हूण तें सारा कितें कोता आपल्यागे मेड सर्वंटीत न्हू हेका अब्रामा सांगता. आनी इवन देन मागीर तेंक जायत वर्स ती ऑलमोस्ट 25 years ती रावताय. सो ही वर्ड सांगता आमकां हिब्रूज 11 verse 11 ओके. भावार्थाक लागून अब्राहाम जाणटो जाल्लो जाल्यारूय सारा लेगून वाचटी आसली जाल्यारूय देव आपले बासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण तो पातयेलो देखून देवान ताका बापूय जावसो केलो. म्हळ्यार न्हू एका आमगे बायबलाचे न्हू एका पवित्र पुस्तकाचे दुसरे भाशेन दिलो हांव ते वाचिता. प्रेज गॉड. Wow, this is amazing. Hebrews 11 verse 11. ओके भावार्था वयल्यान. ओय सो बायबलाचे कित दिलो हा भावार्थाक लागून सारा पोरयान उत्तर पिरायेची जावनूय आवय जावंक पावली कित्याक देव
आपले बासावणेक विश्वाशी रावतलो म्हूण तिका खात्री आसली. प्रेज गॉड. सो इंग मातशें दुसरी भाशेन दिलो हा हे बरें आहा तेनी आणि बायबलाचे दुसरी भाशे दिला. बायबल हय बायबलाचे दिलो हा ते भावार्थाक लागून सारा पोरयान तेका देखून विश्वास जालो. भावार्थानूय ते कन्सीव जाले. प्रेज गॉड. यू नो. गॉड. सो भावार्थ आमी अब्राहमागे भावार्थाचेर उलयताय न्हू, बट साराकूय भावार्थ आसलोलो. सो देवान जे प्रॉमिस केला ते तो फुलफिल कोतो म्हूण. प्रेज गॉड. प्रेज कित्याक गॉड. तेजे कडेन ते उतर उलोवपाक केलोली आसतली न्हू सुरवात. जसो अब्राहम म्हणटा ते भाशेन ती म्हणटा आसतली न्हू भावार्था प्रेज लागून. गॉड. हय येस सिस्टर प्लीज. पण तेणे मिस्टेक केलो ना. ते हय. देवागे उतर आयकून पासून जाण जायन पासून तेणे कितें केलें, दुसरे आपणागे इनिशिएटीव आपणा हातीन घेतलो. हय सारान. हय. आनी तेका दुसरे वाटेन भुरगो रचिलो. पण सिस्टर त्या पयली न्हू हय. या पूण पयलोय पूण तांकां भावार्थ आसलो आसतो न्ही. पूण ती जाण आसलोली देवा तेका वरपून. मागीर उलयलो तो सिस्टर सारा सांगतरी. Yeah, but it was disheartening for her, isn't it? Yes, please God. आमकांय जाता सिस्टर. आमकांय जाता, yeah. तेंच म्हणटा आमकांय जाता. सगळे पाटी आम जाण आसून पासून आमकां भावार्थ आहा. वी बिलीव. पण आमी सांगताय. प्रेज जीसस. दॅट वॉज सो नायस. बरें कोण म्हणलो चोय भावार्थाक लागून अब्राहम जाणटो जाल्लो जाल्यारूय सारा लेगून वांचटी आसली जाल्यारूय देव आपले बासणेक विश्वासी रावतलो म्हूण तो पातयेलो देखून देवान ताका बापूय जावचो केलो. सो ब्युटिफूल. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. इंगाची चोय 11:6 दिसोत म्हाका ते 11:6. इंगा ते वय भारता विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. आमेन. कित्याक देवाशी वेतरे देव आसा म्हणून आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हणून भावार्थ जाय. प्रेज गॉड. भावार्थ सगळे भावार्थाचेर हा सिस्टर आयज. प्रेज गॉड. आणि तेचो मोठा सासवा कोण्या इतलो सो कोणाच्यान आनी म्हणपा जायना म्हणजे आपल्यागे हिंगा इतलो हा तितलो हा. ना 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 ना. जेजून सांगिला सासवा कोणा इतलो लायक यू नो तितलो स्टार्टिंग. प्रेज गॉड. हय. आनी आमकां दिला ऑलरेडी प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. भावार्थ आणि हय तो पुस्तकां इल्यारूच तो मेवता आनी आमकां ती जाणवाय मेवता. प्रेज गॉड. Amen. Praise God, sister. ना जाल्यार आमकां खंय अशें भावार्थाचे शिकोवन आमी ते घेवप आनी स्वत मानप ते पवित्र पुस्तका शिवाय ना. ना. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आमकां ती टॅक्साचेर मेवना मिसाचे बोलयेंत मेवना. तो पवित्र पुस्तकान मेवता. हय. Praise God. Praise Jesus. उतर शिकयतल्या वरवीं आमकां तो कळोन येता समजोनी. आनी ते आयकिल बगर आमकां समजी काय मेळना चोय. मेळना. न्ही. आनी ते उतर कोळीत जात ते प्रमाणे पवित्र आत्मा आमकां उलयता. हय. प्रेज जीसस. ते एक उगडास येयलो म्हाका जॉन 14:6. काय बरें ते कित्या उगडास येयलो. हांव सोत वार्ता आनी जिवीत. तोमास आसता. हय. आनी हें सगलें अप्लाय करपाचें. खरें म्हणल्यार दिसा दीस पडटी. कित्या वाट सांगताय. पोट आयकताय. नाका जाता एक पाटी जिवीत चड जाता सोंसपाक न्ही. पूण वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. प्रेज जीसस. सो यू नो सिस्टर बरें हा न्हू चोय चिंतील जाल्यार वाट जेजू सोत जेजू आनी जिवीत सो हिंग 40 आनी कांय हेंची ना प्लेसू ना. देर इज नो प्लेस फॉर लाय ओवर हियर. इट्स ओनली विथ द ट्रूथ.
जे Yeah. संसार आमकां दिता ती फोट and so जेसू आमकां दिता ते सोत which will never change, like then it is the same yesterday, today and forever. जे बायबलां आहा तें सोत आनी जो आमकां एशको आमगे हेल्था वयर आनी केसले तो आमकां इविल रिपोर्ट त्यो लायज त्यो फोट्यो सो जेसू पोले फकत वाट सोत आनी जिवीत. So there's no place for lies here. Evil lies कांय ना हिंगा. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. आणि होरें तो म्हणटा तेदो न्हू तुजे पासत हांवें कितें केलोलें जाय Amen. आपलें आमकां उतर ना जाल्यार पासून तो दुसरें म्हणटा हांव वाट सोत हांव जिवीत. आणि तो देव जावन तो कितलो ल्हान जावन उलयता Thank you, Jesus. तो ल्हान जाता आनी आमी प्रायड आसता एक फावटी. Praise Jesus. होय. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. So beautiful. आणि होरें ते उतरा वरवीं आमकां कितू हें मेळ्ळां कितें म्हणटाय ताका घोटाय मेळ्ळ्या कितू बोड शांती मेळ्ळ्या कितू बोड मेळ्ळां शक्ती मेळ्ळ्या वय प्रामाणीकपण. प्रेज जीसस. आनी एकू कोडें पूण ताणें म्हणलो ना कितें वायट देवान कितें नेवर अबाउट पनिशमेंट ही स्पोकन आफ्टर जीसस केम टू अस. It's only mercy. Two things, mercy, grace. Thank you, Jesus. Grace. Praise God. Kurba, kaklu, praise God. कृपा काकलुटोय सगळें आमकां दिलां पूण फकत आमकां समजिकाय जाय. प्रेज जीसस. Praise Jesus. जनीना कितें उलय मुगो होय. आयज तुका कालचे रेवलेशन दिसा- येता जाणो. आजच्या दिसा म्हाका ऑफिसान एक ऑडिटांतले एक फॉर्म येयले आनी ते फॉर्म म्हाका ते करूंक जाय म्हणटकीर हांव त्या सेक्शनान न्यू ट्रान्सफर जाला म्हणटकीर ती म्हाका जाणवाय कशीच नासली तें काम कशें करपाचें तें आनी ती म्हाका कांयच ना बिकॉज एवरी प्लेसीस वेर वी गेट ट्रान्सफर्ड ऑल डिफरंट वर्क कंप्लीट डिफरंट वर्क सो त्या म्हाका शिकोवप पडटा आनी तें जाण जावपाक पडटा म्हणटकीर हांवें म्हज्या सरा सांगलें सर तूं म्हाका दाखोवया पडटा तर तोय म्हणून लागला पुण्य हांव कोणी कांयच नको आनी आपूण ते हितून पडना सो आय केम एंड आय सेड लॉर्ड यू सेड 1 Peter 5:7 सगळो तुमचो हुस्क्याचो भार ताचेर घाला कित्याक ताका तुमची काळजी आसा आनी फिलिपिन्स हो म्हणला हे स्क्रिप्चर आय एम एंग्शियस ऑफ नथिंग बट इन एवरीथिंग हे स्क्रिप्चर हांव म्हणीत रावलें आनी हांवें सांगलें पळयतात न्ही तूंच दितलो म्हाका आदार करपाक आनी सारकें टायम बाउंड वर्क ते सो त्या सरान कितें केलें आयच्या आयची जावपा जाय ताणें ना म्हणलें तें कोणें जावपा ना आनी प्रेज गॉड तेच्या तोंडाचो ती उतर भायर सरली आनी ते न्यू काम आनी ते खूब टायपींग काम तर दुसरी सायडीन टायम बाउंडाचे प्रोजेक्ट जाताले म्हाका तेंय काम करपा जाय कित्याक ते टायम ते धाडूंक जाय सो तें काम सारकें काम इतलें काम सान तकलेचेर फेस कोण आनी जेजूच्या हातीन घालें आनी पवित्र आत्म्या हांव सारकें शांत रावता पूण हांव तें तुज्या हातीन सोंपयता तूं म्हाका आतां दी तें कशें जावपाचें आयज मागीर येयलें आनी सरान काल सांगलें म्हाका तूं कोणें तें जावचें ना तूं तें हालीं कर आपूण उलयता म्हणून ओके सर सकाळीं हांवें येयलें जेजू पवित्र आत्म्या हातीन घायलें सकाळीं स्क्रिप्चर म्हणल्यार टांग्साचेर लावलें लोक टांग्स एक्चुअली हांवें टांग्स सो पळयत आत्म्या सांग पळयत आत्म्याचें हें तुज्या हातीन आनी आमकोडें तें इन्फॉर्मेशन आहा पूण तें इन्फॉर्मेशन करता जाल्यार म्हाका तें सगळें टायम टू टायम टायप करपा जाय तर तें आनी दुसरें एक सेक्शनाक तें सेम काम मुगेलें रेकॉर्ड वयता तेंकां तेंकोडेन तें कंप्युटराचेर बसयलो आसता तर सरान तें बसोन सांगलें तें इन्फॉर्मेशन काड आनी तूं म्हाका दी म्हणून ते स्टाफाक सांगलें आनी त्या स्टाफाक कडल्यान म्हजे कडेन धाडलें आनी त्या स्टाफान म्हाका दाखयलें फॉर्म तुजे कडेन आनी म्हाका टायप करून पडोना पूण जस्ट कॉपी पेस्ट करून पडलें आय सेड लॉर्ड आय एम सो ग्रेटफूल फॉर यू अदरवायज तें टायप करून पडलो जाल्यार तें म्हाका हालीं देखून जावचें ना इतलें टायपींग तें काम सो द कॉपी पेस्ट द होली स्पिरीट हेल्प्ड मी सो मच
that really the Lord knew how time bound my work was, but the Holy Spirit took it into his hands and gave the wisdom to my authority to do it. And I was so peaceful की मुझे सारखे कोण वारी अशी जावना म्हाका, but I was peacefully doing it. I said all glory to my Jesus. Only जेजूच्या हातीन गायली जाल्यार तेका उलो मारले जाल्यार तो तुका सगळें टायम टू सगळें करून दिता. पूण देवाचें उतर आमकडे सपोज नासलोलें जाल्यार देवाचें उतर आमकडे नासलें जाल्यार आमी कितली आबूज जाता आसलेली. ओ कोणाक कितें करचें, कोणाक सांगचें, ओ कसली उतरां आमच्या तोंडान येता आसलोली. Only because of God's work, we could not take the Satan into our hands, but the Satan flies when we speak the word of God. Hallelujah. Thank And you. the Holy Spirit takes complete charge. Control. Yes. Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise God. So beautiful. Praise Jesus. Being a quiet down, yes, occasion, no, sister, but even different occasion, देवाची जाणवाय असली जाल्यार ते शांतपणान जाता. देव आधार धाडटा आणि ते करून फुडें वयता आमचे होय, कामकाज सारकें. Yes. Praise Jesus. Praise God. आणि तो इलेशें कोन्ना तो सामको आमच्याहून बरे भाशेन करता. सामको आमकां सुमार ना ताच्याहून always top range. Yes. Supernatural. Praise God. Yes. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Monica, Nettie, कित सांगपा जाय बाय? Sorry, Nettie, Monica, Katie म्हणपा वयता हांव Nettie जालें. Praise Jesus. Hi, Mungo, rantai go. Spirit. Yes. Hi, Dee. Okay, closing Korea. Bye, Jonina. Okay. Nettie, hi. Yes. Nettie. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळ्या बाप्पा, खरेंच आमी हे वेळार तुज्या सांगात आमी भावार्था वेळ आमी उतर उलयल्यात आनी भावात आमचे जावन आसा दुनिया. कित्याक तुवें आमकां तुजी उतराशी हाडून तुज्या उतराची शिकवण दिल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ अदीक वाडला. कित्याक तुजी शिकवण ती आयकून आनी आमी ते आमच्या जिवितान ते आपणावन आनी त्या वेव्हारांत घालून भावार्थ आमचे वावर करता. खरेंच बाबा तुका घालिता भावार्थ जावन आसा फकत तुजें उतर आनी तें फकत आमकां पवित्र पुस्तकांतल्या शिकवणेंतल्यान तें फावो जाता. भावार्थ दुनिया आमकां दिसो नासलेल्या उपकारांतल्यान त्या स्वर्गार राज्यांतल्यान तें तुवें आमकां फावो केलाय. आनी असलोच भावार्थ आमचो अदीक आनी अदीक अखंड जावं आनी दर एकेच्या कुटुंबांत सगळीं भावार्थाची कुटुंब जावं आनी हेरूय भाव भयणांक जें उतर मेळूंक ना तांकांय हो भावार्थाचें उतर तांकांय तें मेळूंक मागता हांव बापा. खरेंच दुनिया तूं आसाय जाल्यार सगळो उजवाड जावन आसाय आनी हो उजवाड दर एके कुटुंबाक तो फावो जावंक मागता. कित्याक उजवाड तूं आनी उजवाड जावन आसा स्वर्ग जे राजान ह्या जेजू वरवीं तो आमकां तुवें फावो केलाय. तर ह्या वेळार सगळें बापा तुवें आमकां दिलाय ते तुज्या पुता वरवीं तें आमकां अदीक आमच्या भावार्थान आमकां तें मेळूं आनी दर एका कुटुंबाक तें फावो जावं. तशेंच सगळ्या भुरग्यांक तें फावो जावंक मागता बापा. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. Amen. Amen.